नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. ताळगांवा केटीएम दुचाकीचो पार्क केल्ल्या मोटारीक धपको, एकल्याक मरण जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो जखमी. आठ दीस जाले विडी साखळीचे लोक उदका विणे अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप, थळावे उदास. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी घुस्पिल्ल्यांचो राजकीय फुडाऱ्यांकडेन ना संबंद. SIT स्थापन करपाची ना गरज, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनीक एकल्याक केलो अटक. श्रुती प्रभुगांवकराक 6 दिसांची पुलीस बंदखण, जाल्यार दिपाश्री सावंत गावसाक 14 दिसांचे न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आनी दयाशंकर साहूक जल्मपेटीची ख्यास्त. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयाचो निवाडो. 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा दोगांयनी विश्वजिताचो केल्लो खून. रुमडामळ दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर जीवघेणो हल्लो. हल्ल्यांत वळवयकार जखमी, हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. मडगांव पुलीस करतात तपास. आतां खबरो विस्तारांत. फाटलो सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. सरकारी नोकर धरून जायत्या जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या. विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदवीधरांकडेन जोडिल्लो. पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडाऱ्यांकडेन कसलोच संबंद ना. ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेच्या हायस ताकून आपलीच बोल्सां भरताले खंय. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा. ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या. हातूंत सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली. ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंद दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसां दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात. हातूंत 20 जाणांक अटक केल्या. तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या. हातूंत 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा. ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो गए हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है. और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते वो कंप्लीट करते हैं. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है. ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हुए हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं. और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल, DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ. इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गांवकराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims. In these cases,
there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन माणिकराव राणे हाका अटक केल्या. नोकरेच्या हायस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याचो आरोप आसा. अटक केल्या उपरांत माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडा न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडी आनी दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या. वन माळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या, अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पुलिशेक केल्या. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी अटक केल्ल्या दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी आणि श्रुती प्रभुगांवकाराक 6 दिसाची पुलीस बंदखण दिला. जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन. केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो, ताका कामाचे विचारपाक येयल्लो तो, म्हणजे आपल्या घर नंबराचेर इन्फॉर्मेशन जाय ह्या खातीर येयल्लो तो. त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता म्हणपाक लागलो, भाभी म्हणपाक लागलो एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण जॉब गव्हर्मेंट जॉब वळखीनी आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो. तो कोणाच्या वळखीन लायतलो कितें तेणें म्हाका काय करूं ना, पण आपूण कोणाची कामां बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचें तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें. म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे एक शिकलेलो म्हाजो भुरगो, तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले. आनी मागीर एक 2-3 जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी, तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून. हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला. 21.5 न्हू? हय 21.5 लाख अशें पावल्या ताका. आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका, जर भाभी जॉब ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले, हें ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें. म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली, बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं. पण तेणी पयशे दिवंक ना आनी पयशे दिवना, 2 वर्सां जालीं आतां तेणें पयशे दिवना. तो आमच्या दिसाक दिन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्याच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायेस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा.
ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत भावंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हावंगे गांवचे रावपी शीतल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतलें उदक कितले दीस म्हूण वापरप? वेळी सगळ्याच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास. ती साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलॉंग करता हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ, तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता, म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवास हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणेन आनी कितें केलां म्हणून. पण एक्चुअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक, जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या, न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेल्या तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना. ब्लॉकेज म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा, जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवांत उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरेंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवांक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवांक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें तें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला, तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीना जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू ह्या 2 आरोप्यांक जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो. उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो. खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांयचेर चोरयेची केस घातिल्ली. खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावेल्यान कुफसांव सुरू आशिल्ले. विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांयकूय अटक केली.
CCTV फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली. न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांयकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो. आयज केसीचे हियरिंग असले आनी ताका कन्विक्शन पडला. हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018. छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्ले. सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलोले. इन्व्हेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनॅमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे जाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान. चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेड विथ 34 बिकॉज 2 एक्यूज्ड वर देर. आनी मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लोले अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान. सो ती मागीर केस चलयले आमी. प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आनी हांव रॉय डिसुजा आमी तिगांनी हे प्रॉसिक्युशन चलयले आनी 42 विटनसीस एग्जामीन केले. 42 विटनसीसा मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण, मागीर सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सूय आहले. तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां. आनी ऑल्सो देवर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ CCTV फुटेज विच वॉज यूज. फायनली हे सगळे केस चलयले आमी. अरावंड 6 years चल्ली केस ती. आनी फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील हांणी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आनी तांकां सजा दिली. नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000 and in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रुमडामळ दवल्ली पंचायतीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. शुक्रारा राती रुमणावळ दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो. वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. ह्या हल्ल्यांत ताका बरोच मार लागलो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या. म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें. म्हाका म्हणपाक लागले फोन केलो भाई म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रे. हांवें म्हणलें कोण ते कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रे म्हणपालो. हांव येयलो बोड्डा आशिल्लो, हांव फास्ट येयलो. तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणा फुडें तूं कोण रे म्हणपालो म्हाका. कोण रे काय म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो तूं व्हडलो काय म्हणपालो. आनी येवन झगडपाक लागले. येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें. करता करता म्हणल्यार एक 2 जाणां येयले. 2 जाण म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले आंगार. तकलेर बाटली मारली, नाकार मूड घातली, दोळ्यार मूड मारली. कांयच कळना जालें. हांवेनूय हात उखल्लो पण कशें आसा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक येना न्ही. तांकां तेंचे कडेन कापसप ना. एकटो 1 by 1 यो म्हणटा कापसप ना. येता 10 जाणां येता. कारण कांयच ना झगडी जावपाची. कांयच ना, कांयच पर्सनल ना. हांवें केन्ना तांकां एक गाय मारून नको केन्ना हय थोडा वयले आसा थोडे वळखता. सगळे मिक्स आशिल्ले. हांव वळखना कोण आशिल्ले ते. हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता पण मिक्स आशिल्ले. भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा. नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले. आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो. फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना. सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले. करता करता सगळी गँग येयली तेंची. म्हाका खबर ना कसले गँग खंयच्यान हाडले. गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही. तो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो, 3 जाणां येतलो. 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही. कळटा हेजेरूच. मीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
ताळगांवां केटीएम दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक ठपको दिलो. ह्या अपघातांत नेपाळचो क्लूम दलामी हाका मरण आयलें, जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो बिशाल गर्दी हाचेर जीएमसीन उपचार सुरू आसा. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचे आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्यान सी क्लास बार एंड रेस्टॉरंटांत कामाक आशिल्ले. काल 16 नोव्हेंबराक ताळगांव हांगा सिंकेज हॉटेलाच्या भायर एक फेटल एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट आसा तो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक केटीएम ड्यूक बायक अर्टिगाक व्हरून मारली आनी हे बायकीचे जे बायक चलोवपी आशिल्ले ते मामा आनी भांचे तेंचे नाते आशिल्ले आनीक दोगांय जे आसा ते एक हॉटेलान काम करताले. मागीर जो तेजो मामा आसा बायक चलोवपी आशिल्लो तो क्लूम धर्मली हो नेटिव्ह नेपाळचो 30 वर्सांचो आनीक त्याच बरोबर जो पिलन रायडर आशिल्लो फाटल्यान बसपी आशिल्लो तो विशाल घारती हेजे वय 22 वर्सां हो बी नेपाळचो. जाल्यार जो क्लूम धर्मली जो तेजो मामा आसा तो त्या एक्सिडेंटान थंयच मरण पावले. जाल्यार तो दुसरो विशाल घारती म्हणून आसा तो जीएमसीन तेजे उपचार चालू आसा. फुडलो जो तपास आसा तो पणजे पुलिसांचो चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकऱ्यो दिता तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. ज्या तरेन हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता, लोकांक कसरत करपाक लायता आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान जे बीजेपी पावरार येयल्या कळ्ळें आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे सगळ्या हेचेर हे केलां करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार आमी म्हणटा की हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेलें कळ्ळें. 50,000 10,000 आनी कितें 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 जॉब फेर घेतले, करप्शन सगळें केलें. आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले आनी त्याच्या उपरांत निवडून येयले, वोट मेळ्ळे, सगळें मेळ्ळें आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगां घेवन कळ्ळें बॅगां घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले पर्सी बिर्सींचे नोटीचे बारीक बारीक करप्शन चलतालें. आयज बॅगां घेवन आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केल्या. कळ्ळें हाचो विचार कितें. उत्तर प्रदेशाच्या झाशीन शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयलें. झाशीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयून शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसा सावन कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाची फेन्सिंग मोडला. हे फेन्सिंग कोसून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंग काडचे तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगले. Actually, the ground आमच्या अंडर ना तो एसची सो ती आता फॅन्स 5 दिसांनी सारखे रस्ट येन पळो हा देखून ऑलरेडी लेटर केलोली आमी एसचीकूय लेटर केल्या. आय हॅव मेड लेटर ते गाडी आहाय तांकांय लेटर केलोली मूव जाय म्हणून विथीन 3 days. कलेक्टरांकूय लेटर केलोली
to look into this matter. आज पर्यंत जी काय येना वयर फाटी एक लेटर येयला आमकां nearly now 2.5 months पास जातले because it's a disaster पॉयंटची ती मॅश बी पोल्ड जाल्यार इंजरीज बी जावपाक शकता म्हणून हांवें रोखडी कलेक्टरान लेटर केल्ली. आतां रिसंट एक लेटर येयल्या कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टराक केलें टू लूक into the matter more. But still then there's no response on it. Already letter बी आमी सगळी केली तेजी आनी तांकां पासून मूव करपाक सांगलें आनी ते गाड्या पासून परमिशन हाडला ते इट्स अ मुवेबल कार्ड नॉट टू फिक्स. आतां तेजेर इन्स्पेक्शन फाटी इन्स्पेक्शन पासून घेवन तांकां मूव कराय म्हणून सगळें हें केलो आमी तांकां सांगून दिलो बट दे आर नॉट मुवींग ऑल्सो. आनी मागीर पुलिसां पासून केल्ली लेटर हांवें पुलिसांकूय केल्ली रिगार्डींग दीस पण अजून पासून तशें हांवें ते फिक्स आल नाय ती थिंगाचें एसएचजी पासून केलें हांवें. आतां कितें तरी ती मोन बी पोळ जाल्यार ती कितें जावपाक शकता. हे जोली हें आहा ती आतां मॅश कितू उंच हायटीचेर आहा. एसएचजीन काय दिलं ना तुमकां अजून काय येयला ना आमकां लेटर केलो तेजेर. आनी ग्राउंडा मेंटेनन्स बी एसएचजी करता तेच कोत्ता इट्स नॉट अंडर पंचायती अंडर ना पूण काय करनाय ते काय येयना एटलीस्ट हितू तरी मातशें चोवपाक जाय आसलोलें कित्याक तुमी पसून आतां चोयलां आसतलें की सारकें मोन पडपा आहा म्हळ्यार तेरासो काय येयना तेजेर एक्शनू म्हणून ना. कलेक्टरा पासून केलो न्ही हांवें पावसा दिसांनी आतां कितले म्हयने जाले कांय एक्शनू ना तेजेर. शेनवारा म्हापशा वाठारांतल्या कल्पना हॉटेलाक शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान पेट घेतलो. उपरांत दळावेली उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान कडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 10,000चे लुकसाण जाले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. म्हापसा फायर स्टेशनार कॉल दिले आतां काफी येते कल्पना म्हणून हॉटेल हांगा ताका उदक पेटलां म्हणटा ते किचनाक इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आनी आमी इमिजिएटली हांगा ते टर्न ऑफ केलें. हांगा आमी टर्न ऑफ करून येते पयले काफी येते कल्पना आसा तेजे वयर ते किचन आहा तेजे वयर उदक पेटलां म्हणून इमिजिएटली आमच्यानी फायर फायटींग करून आनी हेल्प हे तेजे हेतूर आमी फायर एक्सटिंग्विश ते केले. ओनरा कडेन उलयता तेन्ना ओनरान आमकां अशें सांगलें तो आपले तो कुकींग तो करतालो ते कायली तेजे वयले ते कायलीच्यान उदक हांगा तो इलेक्ट्रिकल बोर्डाक पास जालो तेज्या खातीर ते शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून इमिजिएटली आपले एफर्ट घालून फूल फायर एक्सटिंग्विश ते केले आनी सायडीची ती शॉपां आहा ती सायडीची प्रॉपर्टी आहा ती सेव केली. तो अजुनूय तेणी तो आमकां पळयता म्हणटा आपले कितें तुमी कायल इलेक्ट्रिकल बोर्ड आनी वयले थोडे उरपा आला तो पळोवन आपूण कितें आहा तें सांगता म्हणटा दिता म्हणटा एक्सटिंग पण बाकीची तेजी प्रॉपर्टी सेकंडरी रेस्टॉरंट आनी जे सायडीचे शॉप आसा ते आमी सेव केले. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे